दुसरे समृद्धीचे पुस्तक वेले वाचप. मोइजेस आपले पुढचे कडेन अशें उलयलो, पळय, आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दोकोड केल्यान. सर्वेस्परा, तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात त्यो जोर तुमी पाळशात, जोर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात, जोर ताच्यो आज्ञा, कायदे आनी नेम पाळशात, तो तुमी जियेतल्यात आनी तुमची संसद वाडटली. आनी तुमी भितर सरून तुमचे ताब्यान कोत्तल्यात त्या देशांत सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचे काळीज पयस कोडसोरून वचत जाल्यार, तुमी आयकूना जाशेत जाल्यार, बुलोवणेचे फासांक सांपडून दुसऱ्या देवांक फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी तांची पुजा करशात जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगता, तुमी सगळीं बोगसणे नासतना मरतल्यात. जॉर्डन नोद उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यान कोत्तल्यात त्या देशांत तुमी चड काल रावूंक पावची नात. आज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गवाय दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत वो मरण, आशिर्वाद वो श्राप तुमचे मुखार हांव घालतां. तो जिवीत विंचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची संसद सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाळून आनी ताकाच चिकटून जियेतल्यात. कित्याक हातून आटापलोले आसा तुमचे जिवीत आनी जो देश सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जियोवच्याक बासायलोलो त्या देशांत तुमचे लांब आवक हातूनच आटापलोले आसा. देवाचे उतर हे देवाचे बोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. जो मनीस नोश्ट्यांची बूत घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरोच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब: सर्वेस्पराचे विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. वावत्या वाडाच्या देगेक लायल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखावरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. पूण नुस्त्या मनशाचे अशें न्हय, दुबावावीन अशें न्हय. ते कोण जाणय, वाऱ्यान उबून वेता तसले पळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नुस्त्यांची वाट निसंटनाक पावयता. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. उद्गार: जिवीत बदलात म्हणटा सर्वेस्पोर, सुर्गीचे राज लागीं पावला. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायते सोसूंक जाय. जाणट्यांनी, आयदनिकांच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायरावंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. मागीर ताणें सगळ्या लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. दिसाचे दिसा आपलो खुरीस घेवनचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. कित्याक
आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. म्हणटूच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड वो आपणाचीच घोटण करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वोळ सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. नियाळा कादार स्वताचो देव सदांच आमकां स्वताचे मार्गार चलयता. प्राचीन काळांत आमी भितर सरल्यांत. आमच्यो वायट संवयो पयसून बरी फळां दितले रूख जावंक जेजू आमकां उलो करता. आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी सुफळ जावंक आयची तिनूय वाचपां आमकां वाट दाखयतात. देवाची समूट मनशाच्या खऱ्या सुखाची एकूच वाट हें आमकां स्तोत्र सांगता. आयचें स्तोत्र सगळेच जाणवायेन भरलां. आमी जेजूचे शिकवणी चलूंक वाट विंचून काडटात तेन्ना आमी खुशाल आसता. आमचे मुखार दोन वाट आसात. एक सारकी वाट जी आमकां खुशाल करता आनी दुसरी वाट जी निसणटणाक पावयता. स्तोत्र पोरमणे बागी मनीस तीन तरेन वागना. नश्ट्याची बूद, पातक्यांचो मार्ग आनी दुसऱ्यांच्या दबावे निर्णय घेवप. आमच्यो करण्यो सुफळ करूंक आमी कितें करूंक जाय? देवाचो सदांच मोग कर. आपल्याचो करता तसोच पेल्याचो करचो. जेजूची पावलांनी सदांच चलचें. जेजूच्या मार्गदर्शनान चलूंक ताची खुशी आमची सवय जावची. देवाचे नेम कायदे सांबाळचे. हे सगळें आमी जिवितांत पाळल्यार बरी फळां दितले रूख जावंक पावतलीं. हे 40 दीस प्राचीत त्याग सॅक्रिफीस करून खुशालकाय दितले वाटेन चलुया आनी हे वरवीं आमच्यो करण्यो सुफळ जातल्यो. मागणें बरे वाटेन चलून आमच्यो करण्यो सुफळ करून आमचेशी तूं राव जेजू.